75 वर्सां कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लीक डे सेलिब्रेट करता आणि ह्या 75 वर्सां ज्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आनी जे संविधान आमचे बरयले गेले आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी तेजे 8 सहकारी आनी हो बूक जावन हा लॉंगेस्ट बूक आनी एक होली बूक असो आमी समजता. जरी तेंच्यांनी हो आमचे स्वातंत्र्य जावन 47 स्वतंत्र जाले आनी 2 वर्सां वयर जेन्ना लागली हे करपाक एकूच मनान विचार आसलो की आमचो देश मोठ्या जगान हायेस्ट पॉप्युलेशन आसलेले कितकेशेच राज्यांत तरेतरेचे भाशा उलोवणारे तरेतरेचे भाशेन तेंचे साऊथ टू नॉर्थ तेंचो संस्कार तेंचे कल्चर राहणीमान ही वेगवेगळी आसल्या उपरांत त्या त्या भाशेन त्या त्या लेवलाक ते संघटीत हाडपा खातीर कारण तेंचो उद्दिश्ट एकूच आसलो की देश प्रगतीशील जावपाक जाय देश फुडें वचपाक जाय आनी संघटीत रावन जावपाक जाय. आनी ह्याच कॉन्स्टिट्यूशनाच्या माध्यमान तेंच्यांनी एक फॅब्रीक तयार केले जेणे करून श्रीमंत गरीब आनी सगळ्या जाती जमातीचे सगळ्या राज्याचे लोकांक एकत्र घेवन वचपा सारखे आनी तेंच्यांनी बरयलें ना जाल्यार तेंच्यांनी ही ड्राफ्ट जेन्ना लोकां कडेन दिलो कारण देश हो लोकांचो आसलो सिटी नागरिकांचो आसलो आनी हो कॉन्स्टिट्यूशन तेंच्यांनी ड्राफ्ट जेन्ना लोकां पर्यंत 8 म्हयने दवरलो हे सजेशन घेवपाक देशान बऱ्यापैकी तज्ञ आसले बुदवंत आसले खंयच हे कॉन्स्टिट्यूशन बदल ना जावपा खातीर लोकां पर्यंत दवरले लोकांचे इनपुट्स घेतले आनी बऱ्यांचे बरें हे जे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बूक बरयलो हो बरयलो गेलोच पूण ह्या पुस्तकाचो जो खरो आत्मा आहा पुस्तक जे आहा हे आत्मा जो आहा हो प्रेमबलांचो हो प्रेमबल कितें म्हणटा की we the people of India havingly solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist, secular, democratic republic and secular to all its citizens. तितून दुसरे शेवटच्या वाक्यात म्हणटा की hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. म्हणजेच जे सॉव्हरेन असो सोशलिस्ट असो सेक्युलर असो ह्या शब्दांनी संबंध कॉन्स्टिट्यूशन संबंध बूक बरयलो गेलो आनी ह्या बुकाच्या आधारार आमी आयज ही 75 वर्सां बऱ्यापैकी संघटीत देश एक मजबूत देश प्रगतीशील देश घडोवंक शकले. आनी हे जाता आसतना जेन्ना आमकां इंडिपेंडन्स गावलें फ्लेज ऑफ फ्रीडम गावलो तेच्या बरोबरूच आमकां सेल्फ गव्हर्नन्स करचें पडलें म्हणजेच इंडिपेंडंट गावले आनी आमीच चलोवपाक जाय आमच्याच लोकांनी चलोवपाक जाय. जेन्ना ब्रिटिशान गावडायले तेन्ना हे जो देश खंयच्या राजा कडेन दिवना जावं डिक्टेटरशीप करून दिलो ना आनी ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाच्या आदाराचेर हे पद्दतीन आयज आमी हांगा उबे आसात. प्रत्येक नागरिकान एक चिंतपाक जाय की कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां रायट्स दिल्यात. कॉन्स्टिट्यूशनान प्रत्येक मनशाक प्रत्येक नागरिकाक हक्क दिल्लो आहा तेका जे कॉन्स्टिट्यूशन जाय ते दिवपाक. तेच्या बरोबरूच नागरिकांक तेच्या बरोबर ड्युटी दिल्लो आहा आनी जर रायट्स आनी ड्युटी ह्यो बरोबर बऱ्यापैकी आमी चलयले जायत बऱ्यापैकी आमी घेवन वचत जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी ह्यान फुडें बऱ्यांचो बरें देश जगार एक नंबर जातले. रायट्स जे आहा इक्वलिटी फ्रीडम against the exploitation, freedom of religious, culture and education rights and constitutional remedies हे सगळे आमच्या
कॉन्स्टिट्यूशन जे आहा हो प्रत्येक घटका पासून प्रत्येक तो स्पेशल चाइल्ड आसूं खंयच्याय समाजाचो आसूं किंवा तो खंयच्याय कोपऱ्याचो आसूं ताका समान रायट आसात, ताका हक्कूय आहा आनी तेज्या बरोबर जो लोकांनी निवडिल्लें सरकार आसता ताका तेंची काळजी घेवपाची तितकीच जबाबदारी आसता. आनी आमी म्हणटा की रायट ऑफ एड्युकेशन भुरगेंच मागता दिता अशें ना, जाल्यार तितकीच सरकाराची जबाबदारी आसता की काना कोपऱ्याक त्या भुरग्यांक त्या प्रमाणे शिक्षण आवडी निवडी प्रमाणे जाय, उच्च शिक्षण दिवपाक तेंचे तशें सवलती करपाक जाय. तेज्या बरोबर आमचो फंड. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.